नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण करूक उद्देशित सदाशिवगड सावरपै प्रदेश बेगीन कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशन हेमका कानूना प्रकार दिवूक जाय अशी म्हण मागणी करून आज सावरपै सार्वजनिकान जिल्हाधिकारीक अर्जी दिली आणि नंतर तेमी प्रेस मीट करून उलयले। नमगल सदाशिवगडाची सावरपै क्रिकेट मैदान करता म्हणून सांगून घेऊन नमगल एक्स MLA जो सतीश शैलसनी त्यांनी एक प्रोजेक्ट हाडिला आसा। ते प्रोजेक्ट केला आमकां खूब फायदो आसा। जाल्यार त्या प्रोजेक्टासाठी त्या स्टेडियमासाठी खूब अपोज करता लोक जावचे अपोज कित्याक करता म्हण आमकां खबर ना। ते अपोज करून काय बी फायद ना, कित्याक की म्हळ्यार आयच्या जनरेशना भितर आज जर तो स्टेडियमा भितर केलो आमगेले न्यू जनरेशनाचे किती बरो आसा खेळ खेळचे हे खेळचे ते खेळचे तेमकां खंयचे काही फायदो ना हांगा कारवारा भितर खंयचे काही ना हेल्प ना। तर तो स्टेडियम एक तर जायत मुखारले भविष्या भितर प्रतिभावंत विद्यार्थी कोण आसात पळय तेमकां फायदो जातले। आनी तेजे नंतर जो सदाशिवगड आसा न्ही फाटी कशी आशिल्लो जर इम्प्रुवमेंट आशिल्लो आतां काही ना तो आशिल्ले खेड जावन पडला। कारण ना उदक ना काही ना हो स्टेडियम तर जायत न्ही तर रस्तो उदार जातलो उदक येतले आणि सगळे डेव्हलपमेंट जातले कारण त्याचे हेजे तेजे आणि खाली इंटरनॅशनल लेवलाक आमकां कारवाराक आसा न्ही इडी जगता भितर एक नाव येतलो की आमकां कारवारा भितर एक स्टेडियम आसा म्हणून। आणि तेजे भायर आमकां सगळे विद्यार्थी आनी हेका सगळे फायदो जातलो। तेजे भायर आनी तितलेंच न्ही वाणिज्य हिसपान बी फायदो आसा कित्याक की म्हळ्यार आमकां 24 भितर आमगेले बेलेकेरी भितर एक विमान निल्दाण जावचो आसा प्लस गोवा भितर बी आसा। खंयचे इंटरनॅशनल ह्या स्टेडियमाचे विचार एकदम लागीं साधारण कमीत कमी म्हळ्यार 2 ते 3 तासां भितर आमी ह्या स्टेडियमा भितर येवन पावूंक शकता आसा। आणि वाणिज्य दृश्टीन ती आमकां तर ह्यो स्टेडियम तर जायत न्ही भयंकर प्रमाणात आमकां कितें उद्योग खंयचे व्यापार बिपार सगळे मेळटा म्हणून सांगून म्हागेलें हे तत्वान येवजणांनी हे स्टेडियम जावप म्हणून सांगून क्रिकेट स्टेडियम जे इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम हाडलें आसा क्रिकेट स्टेडियम सावरपै भितर ते थोडे लोक 10 ते 15 घर ऑपोजीट रावतली भितर बाकीचे काही आमगेले व्हडे लोकांक सावरपै तारीवाडा भितर तांकां घरा भितर कोणालें ऑब्जेक्शन ना कित्याक म्हणल्यार कोणालें घर खंय वचचें ना कोणाक प्लास्टीक करचें ना। आनी आमी थर्ड कंडिशन म्हळ्यार आमी एक आमचे कामाक एक सगळे एक हे मेळटलें कितें आमी डेव्हलपमेंटासाठी थर्ड कंडिशन म्हळ्यार आमगे गांवची पोरां सगळीं बेकार आसा आमी सगळ्यांक काम मेळूंक जाय। तेजे नंतर आज हे लोक उठून काही लोक आज ऑपोजिशन करतात पूण कितें म्हळें गेले एक लास्ट सॅटर्डे प्रेसमेंट केल्ले ऑपोजिशन लोकांक कितें म्हणून आमी हॅरेसमेंट करून घेवन सिग्नेचर बीन कोणाच्या मान हाडलें म्हण आसा। हेजे पयलीं हांव सावरपै आनी तारीवाडा जी लोकां कडेन गेल्ले आसा सगळे कडेन हांव सिग्नेचर मान हाडली आसा ती आतां म्हागेली फूल म्हागे चिल्लर सोफीक तयार आसा पयले हितून भितर हांव एक DC एक रिक्वेस्ट करता की काय म्हणल्यार हितून भितर वॉर्डा भितर आमगेली इलेक्शन प्रमाणे कशा आमगेले वोटींग कितें जाता त्या प्रमाणे हितून भितर हे चर्चा घेवन तेमी ते पळयचे हितून भितर खंयचे लोक खंयचे लोकांना अनुभव जे केले आसा तिमी आतां कोण जाता हांव हे सिग्नेचर म्हागे खूब हातीन मारले आसा म्हजें नांव घेवन आनी हांव सिग्नेचर मारला तशें सिग्नेचर जरी मारले उरल्यार लोक म्हाका घेवन सांगून उपेग जाले लोक म्हाका घेवन कितें तरी करता आसले कितें तरी ऑब्जेक्शन जाता आसले। हांव कितें म्हणटा जे कोण टीम येता आमकां हे ऑपोजिशन पार्टीन आमकां आमी हॅरेसमेंट करून तरी सिग्नेचर मारले आसा हाडले म्हण आसा तेमी ते तुमी प्रूव करून दाखयचे आमकां। आनी आमगेले काही लोक आमगेले सदाशिवगडचे तारीवाडे लोक काहीशी लोक आमगेले मुंबय सदाशिवगड तारीवाडा आनी सावरपै स्टेडियम जातलें आसा पण खूब लोक अपोज करतले आसा एक 4 घर पण स्टेडियम जाल्यार खूब बरें खूब इम्प्रूव जातलें आमच्या सदाशिवगडा भितर
आनी दुकान जातली, थोड्या लोकांक जॉब मेळचे चान्सीस आसा आनी खूब इम्प्रूव जातले तशें म्हणून थोडे सपोर्ट करून हें करचें स्टेडियम जावचें करचें. चालक आले नियंत्रण चुकून एक बस ॲक्सिडेंट जावन सुमार 15पेक्षा जास्ती विद्यार्थी आणि प्रयाणीक जखमी जाल्ली घटना यल्लापूर तालुक्याच्या अरबैल घाटाचेर घडली. MP अनंतकुमार हेगडे गंभीर प्रमाणाच्या रोगान तळमळतात. तशें म्हण आपणाले मित्र सांगू लागले की मुखाल्ल्या येवच्या लोकसभा इलेक्शनात भारतीय जनता पक्षाच्यान उमेदवार जावूंक प्रयत्न कर म्हण. पण गेल्ल्या 3 दिसां फाटीं MP अनंतकुमार हेगडे हेमी जात्रेत दिसले आनी तेमी घट्ट आसात. अशें जाल्यार कश्ट आसा अशें माजी मंत्री आनंद अस्नोडकर हेमी MP अनंतकुमार हेगडे बद्दल टिका केली. कारवारात आज तेमी पत्रकारा बरा उलयले. BJP ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಹೋದ MP ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಇಂದ ನಿಂತಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾಕಂದರೆ ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇತ್ತು. BJP ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಇದಾಯಿತು, ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು BJPಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ BJP MP ಸೀಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಪುನಃ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಆ ಸಲಹೆ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಯುವಕರಾಗಿ ನಾವು ಮಂತ್ರಿ 2 ಸಲ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಹೇಗೂ 5 ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೂ ಮುಖ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದು 100% ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೀಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೂ ಕಾಣೋದು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಗಲಾಟೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಸಾಯಬೇಕು, ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ರೇನೋ ಇದ್ರೇನೋ ಅದು ಏನು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹೇಗೂ ಅವನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪತಿ ತೊಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪುನಃ ಅವರೇ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾಗೆ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಮೋದಿಯವರಲ್ಲೂ ಅಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಹತ್ಯೆ ಆಯಿತು, ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಲೆ ಆ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 55 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 36, अंकोला 2, कुमटा 1, होन्नावर 1, शिर्शी 1, यल्लापूर 10, मुंडगोड 1 आणि जोयडात 3 पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 15,184 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 14,744 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 251 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. कोरोना पायान आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 189 लोक मरण पावलात.
आयचो इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.